रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो सर्वेसर्वा मनोज परब आणि सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकार तशेंच हेर वांगड्यांनी मंगळारा पुलीस महासंचालकाची भेट घेतली। गोंयांत वाडट्या गुन्यांवांचें कारण गोंयांत वाडपी स्लम्स आसा ताचे विशीं महासंचालकांकडेन भासाभास केल्ल्याचें मनोज परब सांगता। हे स्लम्स कशे कमी करचे तशेंच ज्या जाग्यांचेर पुलीस पेट्रोलिंग करपाची गरज आसा थंय कशें पेट्रोलिंग वाडोवपाची गरज आसा ह्या विशीं उलोवप जाल्ल्याचें मनोज परब सांगता। तशेंच जे गुन्यांव जाता ते कमी करपा खातीर पुलिसां कडल्यान पुराय तेंको मेळटलो अशें उतर पुलीस महासंचालकान रेव्होल्युशनरी गोवन्साक दिला अशें मनोज परबाचें म्हणणें आसा। आमी तांकां ब्रीफ केलें की आयज जे क्रायम्स जाता कितें गोंयांत स्लम्स कशे क्रिएट जाला स्पेशली आनी ते स्लम्स आयज क्रिमिनल एक्टिविटी कशे प्रमोट करता नाजाल्यार कशे ब्रीड करता आमी तांकां एक्सप्लेन केलें। तांकां आमी थोडे एरियाजूय तांकां सांगला की ह्या एरियान कंपल्सरी पोलीस व्हेरिफिकेशन आहा तें कंपल्सरी कंप्लीट जावपाक जाय आनी सेकंडली पेट्रोलिंग जावपाक जाय जे पेट्रोलिंग आयज जायना आनी ड्रग्साचेरूय ड्रग्स जो गोंयांत येता कसो जाता कितें जाता फाल्यां आमच्याय कडेन थोडे जर इनपुट्स आसले जाल्यार आमी तांकां सांगलां आमी तांकां दितले म्हणून आनी तेंच्यांनी आमकां अश्योर केला की तेजेर ते एक्शन घेतले। आपणाक पर्सनली धाड म्हटलां कितेंय जर तांकां मेळ्ळें कितें आनी आमी हें ब्रीफ केलें की आयज जे आमचे रॉबरीज जाता रस्त्याचेर चेन स्नॅचिंग जाता जावं हांगा साखळी मारता गोंयांतली नाजाल्यार कितें मॉलेस्टेशन जाता ह्या हेचेर आमी उलयले। ओवरऑल डिस्कशन जालें आनी तेंच्यांनी आमकां अश्योर केला की आमकां ते म्हणजे जे सपोर्ट जाय एज अ पुलीस डिपार्टमेंट जो सपोर्ट जाय तो आमकां मेळटलो आनी आमी हेंय तांकां सांगलें की आमचे जे रेव्होल्युशनरीज आसा जे भुरगे आसा जे गांवांत आपल्या गांवांक लागून आपल्या गांवच्या लोकांक लागून काम करतात ते डिफरंट कंप्लेंट्स घालता डिफरंट ते इल्लिगलिटीज आसता त्या टायमार ते थंय वयता आनी प्रॉब्लम हो जाता की पुलीस डिपार्टमेंट तेंचेरूच केसी घालता। सो पुलीस डिपार्टमेंट हे फाल्यां लास्ट टायम आमी जेन्ना पंचायतीन गेल्ले विचारपाक तेन्ना सेक्रेटरीन आमचेर कंप्लेंट घातली मातशें कितें प्रोटेस्ट करपाक गेले जाल्यार आमचे कंप्लेंट्स घालता। सो हें जावपाक जायना कित्याक हांगा लिटरेट शिकलेले भुरगे आयज एक गोंय वाटोवपाक आनी एक रेव्होल्युशन करपाक एक चळवळ करपाक आपल्या गांवा खातीर आनी आमच्या लोकांक लागून भायर सरलेले आसा सो ते डिमोटिवेट जावपाक जायना आनी आमी तांकां हेंय सांगलें की एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन आमचो रिकॉर्ड जो आसा तो क्लीन रिकॉर्ड आसा। लास्ट 5 ते 6 वर्सां जाले आमी केन्नाच लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करूंक ना केन्नाच कसलो कायदो हातीन घेवंक ना केन्नाच मारपीट करूंक ना केन्नाच वायलन्स एक्टिविटी करूंक ना। सो हे जाणा